गुंचें काम सगळ्यांचें न्हय. गुंचें काम सगळ्यांचें न्हय. त्या कामाक जायचे माय. त्या कामाक जायचे माय. म्हज्या आवय थंय हांवें 2 शिकून पळयल्ले. एक तिच्या भुरग्यांक 8 जाणां भुरग्यांक एकस्तरसो मोग तिणें दिल्लो. आनीक हांव निमाणो भुरगो 8 जाणां पैकी म्हाका इल्लो सट दिला जावं पुरो. मागीर दुसरो शिकून हांवें पळयल्लो तिचे थंय दुबळ्या थंय तिका आसो प्रत्येक मोग आनी हुस्को ती जायते फावटी 2 पारां कोणी एक दुबळो येस जाल्यार ती जेयनासतना तांकां तिचें जेवण तांकां वांटून दिताली. संवसारांत कोणायक देवाक पळोवची आशा आसा तर जाल्यार ताणें आपल्या आवय ती देवाक पळयत. कित्याक आवय जावन आसा देवाचें प्रतिरूप, देवाचें अवतारच म्हणून येत. म्हज्या आवय थंय एक विशेश शिकून हांवें पळयल्लें. ती जावन आसा मोगाळ, सोंसणीक आनी दयाळ. खरी एक फावटी तिचे तें शिकून पळोवन म्हाका देवाचो उगडास येतालो. इतली वर्ती आवय देवान म्हाका फोव केल्ल्याक देवाक हांव अर्गां दितां. म्हज्या मम्मान म्हाका शिकयल्लें व्हडलें लिसांव सक्ताचो मोग कर. इगर्जेंतल्या फादर आल्बर्ट पिंटो विगार बापाचो तशेंच रस्त्या वयल्या मागतेल्यांचो. आनी तिणें म्हाका सदांच सांगचें आसलें भुरग्यांचो मोग कर. हटी भुरग्यांचो, धडबड्या भुरग्यांचो आनी पिडेस्त भुरग्यांचो. मिकी हांवें तुजो मोग केला. तूं हटी जावन आसलो, तूं धडबडो आनी तूं पिडेस्त. तशेंच तुवें दुसऱ्या भुरग्यांचो मोग कर. म्हजें मानशें नांव पास्काल्या डिसोजा कुत्तेद गांवण पेजार. हांव म्हजें SLC 11th स्टँडर्ड जाल्या उपरांत खंयचे वर्देक जॉयन जावचें म्हणून हांव नेना आसलो. तिणें म्हाका सांगलें कार्मेलीत वर्देक जॉयन जाल्यार बरें म्हणून. आनी म्हाका पावूंक ती रेल्वे स्टेशनाक आयिल्ली आनी तेन्ना तिणें सांगलें उतरां निमाणी उतरां थंयसर जर गेलो जाल्यार हांव कशी वाचतलें म्हणून हांव नेना. सो तसो कितें म्हळ्यार हांव 8 तारखेक जुनाच्या 8 तारखेक गेलो. 12 तारखेक काळजाची पिरेंत ती देवादीन जाली. म्हज्या ल्हानपणांत हांव म्हज्या आवयतान हांवें शिकिल्लो भोव वर्तो गूण जावन आसा सता आनी नितीच्या वाटेन चलोवंक. ल्हानतावनूच जिवितांत खंयचें रायट आनी खंयचें रॉंग हें म्हज्या मम्मीन शिकयल्लें. आनी कदळस खंयची वाट ती सरकी आनी रायट त्या वाटेन चमकोवंक म्हाका मम्मीन प्रेरण दिल्लें. आनी ती सुरवेची ती पावलां ह्या वाटेन हांव चमकालो. म्हजी आवय भोव कश्टी आनी ह्या कश्टांनी कशें म्हजें जिवन हांवें फुडें सरूंक तिणें एक वाट दाखयल्या. आनी ह्या कश्टा मदें म्हाका सगळें वाट तिणें दाखयली. तिका हांव मस्त देव बरें करूं म्हणटा. किस्वालींत म्हणटात नानी कामा मामा. हांव म्हज्या मायचो मोग भोव मोग करता आनी ती जावन आसा म्हाका मोलादीक दिर्मे संवसारांत. हांवें सदावत मम्मी कडेन उलोवचें दिसाक 1 घंटो म्हणी उलोवंत आसता आनी ती म्हाका मोगाची जावन आसा. म्हज्या जिविताच्या पैनार काळोखाची मोडां मांडिल्ल्या वेळार आपलें जिवीत सॅक्रिफीस करन भियेनाका. मुखार वच म्हणून धैर्यान भरिल्ली गटायेन भरिल्ली स्त्री जावन आसा म्हजी आवय. एक दीस कॉल करना जाल्यार सपनां पडटात म्हणल्यार निबान सदांनीत उलोवन हांव आसां तुजे खातीर मागोवंक सदांनीत म्हणून म्हाका धैर्य दिवची म्हजी ती आवय जावन आसा. तर त्या म्हज्या आवयक बरो आवय सुदीस मागता. संवसाराच्या हर आवयक तांणी केल्ल्या सॅक्रिफिसा खातीर आमी आभारी जावन आसा. म्हज्या आवयन म्हाका देवाची वळख करून दिली. आमी 8 जाणां भुरगीं तरी तिणें आमकां मोगान सांबाळ्ळां. हांव सेमिनरीक जॉयन जाता म्हण हांवें पयलें सांगलें म्हज्या मम्मीक आनी तिणें म्हाका उत्तेजन दिलां आनी प्रोत्साह केला. म्हज्या मम्मी तावन हांव जायतें बरें शिकलां. थँक्यू मम्मी. देव बरें करूं तुका. हो म्हयनो मे म्हयनो प्रत्येक जावन मोरे मायक समर्पिल्लो हो म्हयनो. आज मेयाची 9 तारीख सर्व आवयांक समर्पिल्लो दिवस. म्हज्या आवय तावन एक ल्हानशें शेगून हांवें शिकल्लें जावन आसा सॅक्रिफीस. ल्हान तावन म्हजे पसत जायत्या संगतींनी तिणें म्हाका सॅक्रिफीस केला. आनी आज म्हाका म्हज्या जायत्या जिवितांत म्हज्या जिवितांत एक ल्हानशें सॅक्रिफीस करूंक तिणें म्हाका शिकयलां. ही दिना
ಇಂದು ವಿಶ್ವ ತಾಯಂದಿರ ದಿನವನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಾಯಿಯಿಂದ ಕಲಿತ ಪಾಠವೆಂದರೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ, ಪರರ ಪ್ರೀತಿ ಹಾಗೂ ದೈವ ಭಕ್ತಿ. ಈ ಗುಣಗಳನ್ನು ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟ ನನ್ನ ತಾಯಿಗೆ ತಾಯಂದಿರ ದಿನದ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಕೋರುತ್ತೇನೆ. ನನ್ನ ಜೀವನದ ಏಳು ಬೀಳಿನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಜೊತೆಗಿದ್ದು ನನಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ ನನ್ನ ತಾಯಿಗೆ ಹಾಗೂ ಸರ್ವ ತಾಯಂದಿರಿಗೂ ತಾಯಂದಿರ ದಿನದ ಶುಭಾಶಯಗಳು. छोटा से आज तक मेरे को देख के बड़ा किया, हर दुख तकलीफ में, उसके लिए मम्मी को हैप्पी मदर्स डे. आ बोली हळू जड आहे म्हणून ती आ बोल्यामध्ये शिवते गुंती ना आ बोल्यांची रास म्हणून सुतार एकाक लिपोन आणि एकाक सडयना गांठी घालताना ती आ बोल्या गळो फुमार जाता सर बीग दिना. फूल जाल्यार कितें उसवासचें स्वातंत्र्यता काय आसा न्हय. कित्याक गे इतले लागीं गुंताय. पयस दवरून पयस गुंताय तितले पयशे भितर. पुतांनी साळ वयल्यार ती आंब्रोक्या आसता. तितले लागीं गुंतुल्ल्यान न्हय ते आज सुताचे जावन उरल्यात. एक फूल सुतार सडयतानाय कोंता म्हणी देव येयल्ले बरी. शिताचें, वखदाचें, पाक्याचें, शिंक्याचें, हितलाचें, पुतांच्या जोडेचें मागणें सरकार चडलां. आ बोल्या जडांनी तें आयकोन धराळ हतास्त म्हणा. गुंतचें काम चकडांचें न्हय. गुंतूंक मायन सुकल्या दिसा आ बोल्यांचें मरणच सै. मायन गुंतूंक सुकल्या दिसा आ बोल्यांचें मरणच सै. हॅपी मदर्स डे. आज आवयाचो दीस आमी आचरण करता आसतना म्हज्या आवयक एक वर्तो सलाम. तुमकां मेस्ता आवयांक बरो दीस मागता. हॅपी मदर्स डे तुमकां सगळ्यांक. मम्मी हॅपी मदर्स डे आणि सर आवयांक बरो दीस आणि हॅपी मदर्स डे मागता. सगळ्या आवयांक हांव देव बरें करूंक म्हणटा आणि तांकां शाबासकी पाठयता. देव बरें करूं. आणि सगळ्यां आज आवयेंक अभिनंदन करतना तिका हांव अभिनंदन करता आनी तुजे पासून मागता. बरो आवयेचो दीस मागता. हॅपी मदर्स डे. लव यू मॉम. हॅपी मदर्स डे. सर्व आवयंक हांव हॅपी मदर्स डे म्हूण मागता. आय लव यू मम्मी. सर्व आवयांक भागी आवयांचो दीस. ಐ ಲವ್ ಯು ಮಮ್ಮಿ. ಹ್ಯಾಪಿ ಮದರ್ಸ್ ಡೇ. ಅಮ್ಮಂದಿರ ದಿನದ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಕೋರುತ್ತೇನೆ. आज सर आवयांचो दीस आनी सर आवयांक हांव बरें मागता. हॅपी मदर्स डे.